सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सरुया, बऱ्या देवाक मागणुया, आनंद आमचो ताका जोया, कारोणातून कळोव करुया, जिवितातून जोडून दवरुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून, तुज्या राज्यांत व्हरून पावोय, कारोणातून कळोव करुया, जिवितातून जोडून दवरुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून, तुज्या राज्यांत व्हरून पावोय. देवानी लोले पोरचे, इस्रायाचे बोलवोल पोहोचे, समाजायांक सोडा तुलास, व्हडल्या गायाक तुमचो निनास, कारोणातून कळोव करुया, जिवितातून जोडून दवरुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून, तुज्या राज्यांत व्हरून पावोय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे सकाळच्या दिसा हे पवित्र मिसाचे भेटीन भक्तीपुणी वांटो घेवंक. हे मिसांत हांवें मागता सेलिना विएगस ही आमच्या भयणी पासो जिवंतल्यार 1 वर्स भरता. स्वर्गीच्या बापान तिका आपले शांतींत विसवान घेवंक मागता जावन तिचे गोडच्या पासून तुवें मागुया. तशेंच मागुया फ्रांसीस फेर्नांदीस हो आमचो भाव अंतरल्यार 2 वर्सां भरता. ताकाय जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो भागेली खोर म्हूण मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभता आमचो फादर जोझफ गामा कारांजाली रुजाय साहेबांची इगोर्जींतलो पातकूर. तशेंच फ्लेनन फेर्नांडीस, रोज मॅरी डायस आमचे पातकुराची आवय, फादर जोफिलाची आवय, एरन सिल्वेरा. तशेंच आज आपल्या लग्नाचो दीस पाळटात एंटनी आनी रोज मॅरी डायस आमची पातकुराची आवय बापूय. तांचेय पासत आमी मागुया स्वर्गीच्या बापान किरीत आपल्या आशिर्वादान आनी बरे भलायकेन तांकां भरूंक. आनी हे पवित्र मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमकां खरी पूर्ण कुशालकाय जेजू दिता ती आपणावंक आनी जियोंक आमकां एक एकल्याक कृपा मागून घेवया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्योन सदांच कुवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या 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 प्रार्थया. किरीत भाशेन आमची एक एकल्याची प्रार्थना
मागणी बापाक उबारतना भूक करून आमची पिडीवंत आशिल्ल्या भाव भयणांक काळजा मनांची शांती भलायकी मागुया. टक्स पिंटो आमची भयण तिका पेकोवणी मेळून मागुया. शासनाचे देवा आमचे मोगाळ बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या पुताक पवित्र आत्म्याचे बोडतेन मोहिमेवंत करूंक तुवें आमकांय ताचे मोहिमेवंत जिवितांत वांटो दिलोय म्हूण आमी तुका दिन बसता. तुवें आमकां आतांच तावन फाव केल्लें हें शुभ वर्तमान परगूट जावन सगळे संवसाराक तें पावून दी. आनी जे स्वताक गोवाय दिवन जेजून आमकां आदींच कळीत केलां तें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचे सोपूर्ण भाग सगळे मनशांक मेळोशें कर म्हूण आमी मागता. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. एके राती सोमयान पावलूक दर्शनान म्हळें, भिवू नाका पूण उलय आनी ओगो रावूं नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसां. ह्या शारांत म्हजे वाटेन खूब लोक आसा म्हणटच तुका वायट करूंक कोण फुडें सरचो ना. असो पावलू कोरिंतान 1.5 वर्स रावलो आनी ताणें तांकां देवाचें उतर पुरगोटलें. पूण गालियोन आकायेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुद्यो एकठांय जावन पावलूचेर कोलपले आनी ताका न्याय सभेंत व्हेलो. तांणी म्हळें, सुमूर्तीचेर आड वचून देवाक बोजात म्हूण हो मनीस शिकयता. पावलून तोंड उगडचे आदींच गालियोनान म्हळें, जुदेवानो आयकात, कसल्या खोटेपणाचो वो अपराधांचो प्रश्न जाल्लो जाल्यार तुमचो आरोप हांव हे परी आयकतलो आसलो. पूण हो तोंडो उतरांचो आनी नांवांचो आनी तुमचे सुमूर्ती विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात. असल्या वस्तूंची नीत करूंक म्हाका खुशी ना. उपरांत ताणें तांकां न्यायशाळेंतले भायर सरूंक लायले. तांणी सगळ्यांनी सोस्तेनेसाक देवस्थानांच्या अधिकाऱ्याक गोट धरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बडयलो. आनी त्या गोळबोळांची गालियोनान पर्वा केली ना. थोडे दीस कोरिंतांत रावल्या उपरांत भावां भयणींचो निरोप घेवन प्रिसिला आनी आकिला बरोबर तारवान पावलू सिरियेक गेलो. केंक्रेसाक पावतच आपणे एक आंगवण केल्ली ती पाळूंक पावलून आपले केंस तासले. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडकार. आमचो जबाब. आमचो देव आखे प्रितुमेचो राजा. सगळीं म्हणुया, आमचो देव आखे प्रितुमेचो राजा. समेस्त पोरजानो ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचें मनशांनी भें दवरचें. सगळे प्रितुमेचो व्हडतो राजा तो. जबाब. आमचो देव आखे प्रितुमेचो राजा. पोरसांक तो आमचे आधीन करता. राष्ट्रांक आमच्या पांयां तोळा घालता. आमचें दायज ताणेंच आमकां विंचून दिलां. हें व्हडपण जाकोबाक खेरीत मोगान फावो केलां. जबाब. आमचो देव आखे प्रितुमेचो राजा. संतोसाच्या उल्हासांनी देव चडटा स्वर्गार. तुरतुऱ्याच्या गणगणान सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानांक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या रायांच्या मानांक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. जबाब. आमचो देव आखे प्रितुमेचो राजा. उद्गार. सर्वेस्वराक जोय जोय सर्वेस्वराक. सर्वेस्वराक जोय जोय सर्वेस्वराक. सर्वेस्वराक जोय जोय सर्वेस्वराक. सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक जोय जोय.
सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेन भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. Sorvesvora, zoy, zoy, sorvesvora. Sorvesvora, zoy, zoy, sorvesvora. Sorvesvora, zoy, zoy, sorvesvora. Sorvesvora, sorvesvora, zoy, zoy. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिरगवतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीच जातलो. तुमी खोंती बरीच जातल्यात, पूण खोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. एक बायल पुरसूत जावच्या वेळार आपलो ओगोत पावलो म्हूण खोंती बरीच जाता, पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जाला म्हूण संतोशून तिका आनीक खोंतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकांय आतां खून जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलो आनी तुमची काळीज खुशाल बरीच जातली, आनी तुमची खुशालकाय कोणूच तुमचे काळजांतली काडचो ना. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भणी भवानो, जायते पावटी जेजू आपल्या शिसांक आपल्या कश्टां मरणाची खबर सांगतालो. एके भाशेन तांकां तयार करतालो, पूण तांच्या मनांत तें वचनासलें. Their delicate and fragile minds were not able to absorb what Jesus was saying, especially regarding his pain and suffering. कश्ट, दूख जेजूक सोसूंक पडटलें आनी तांच्या मनांत वचनासलें. आनी देखून बाबा म्हणिनो जेजू तांकां एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिता, एक एनालॉजी, आनी ती म्हळ्यार जेजू सांगता ताका एक अस्तरी आपल्या भुरग्याक जल्म दिता तेन्ना तिका खूब दूख जाता, पूण भुरगें जल्मतच ती दूख विसरता आनी खुशाल जाता. हांगा तुमी जायत्यो अस्तरी आसात. भोव करून आदले काळार जेन्ना मॅडिकल एडवान्समेंट जावंक नासलें, घरांत जल्म जातालो एका भुरग्याचो, वाड्यान कोणूय एक वैजीण आसली ती येताली, तिका कसलेंच वैजकी शिकप नासलें, पूण तिका प्रॅक्टीस कशी जाल्ली आनी देखून तिका वैजीण म्हणटाले. ती येताली भुरग्याचो जल्म करून घरांत, आनी ती आवयक खूब खूब दूख, एक्सक्रुशिएटींग पेन, खूब दूख जाताली भुरग्याक जल्म दिता तेन्ना. आतां सगळे मॅटर्निटी हॉस्पिटल्स आसात, सगळें खूब बरें जाता. तितली पेन दोतोर एके आवयची काडूंक सोदता. बाबडीनो ही दूख त्या काळाची जेजू एग्जाम्पल, एनालॉजी दिवन म्हणटालो, ही दूख एक अस्तरी रोखडीच विसरता जेन्ना ती आपल्या सुपुल्ल्या भुरग्याक पळयता. अस्तऱ्यो अदीक समजतात तें आमकां समजना तितलें, पूण ही खुशालकाय नव्या जिविताची खूब खूब आनंद हाडटा. And we forget, the mother forgets the pain. जेजू आपल्या शिसांक सांगता ही पेन इतली की जायते फावटी एक अस्तरी मरूंक पर्यंत शकता, जायते फावटी मोडटा, आनी मोडटाल्यो आपल्या भुरग्याक जल्म दिता आसतना. म्हजे बरोबर म्हजो पाद्रीकार आसलो, एक भाग्यवन पाद्री.
तो म्हाका सांगतालो जे दिसाक तो जल्मलो ताची आवय मेली आनी तो म्हणटालो आपल्या केन्नाच आवय म्हणपाचें भाग मेळ्ळें ना. आयज जेजू आमकां ही एनालॉजी दिता. भुरगें जल्मलें आवय आपलें दूख विसरता, कितली व्हड पर्यंत तिची दूख जाली जाल्यार. जेजू म्हणटा तसलीच खुशालकाय तुमकांय भोगतली केन्ना म्हज्या कश्टा मरणांतल्यान पुनर्जिवनपणांचो संतोश आनी मागीर दोबाच्यान हांव परतून येतलो तेन्ना ती खुशालकाय तुमकां भोगतली. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते कश्ट जायतें दूख आमी भोगता, पूण भरवंशान कसलो भरवंसो, नवे जिविताचो भरवंसो, कसलो भरवंसो. दीस पेन एंड सफरींग वील एंड, सोंपतलें आनी आमी खुशालकायेन जेजू सांगता जियेतले. आयतारा दीस हांगा आमी जेजूचे स्वर्ग प्रवेशाची परब करता. आमकां एक भरवंसो, नव्या जिविताचो भरवंसो. ह्या संवसारांतले दूख कश्ट पिडा सगळे नपयत जातले आनी जे जेजून आमकां मेळून घेतलां सासणाचें जिवीत तें आमचें जातलें. तर आज आमी सांत वांटो घेत आसतना ही कृपा आमकां एक एकल्याक मागूं जाय. आमी भरवंशान सासणीक जिविताची खात्रीन दिसा दिसपट्टे कश्टांक मोगान फुडो करून आनी हे कश्ट खुशालकायेन सोंपतले हो भरवंसो आमचो सदांच वाडोवंक. ना आमचे लागीं भेटोवने वेळार आमी गायन गावया. C25 पान 39, C25 पेज 39. आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्वर मागून घेवन. सर्वेस्वर आमचे देवा, तुजे कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फाव केलें ती देणी आमी वगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचे स्वायरीचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्ते दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली.
आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शराती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो तो आनीक मरोना, पूण सासणाक जिवो आसा. देखून पास्कनच्या संतोशाचे नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच पवित्रून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा किपी तुमीचेर विस्तारलेली पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान, सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकरांक शैली आनी फ्रांसीस हांची काकूत कर. तांकां संवसारांतली तुवें आपूण वेली. बावतिजमा वरवीं जेजू बाराभोवती मेली तशेंच ताचे बाराभोवती पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून दोन आनी सोर काळी तुका मानवल्यान तूं सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटली. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय.
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दोन उतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावरताचे दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूट चलयता ससनाच्या ससनांक तुजी शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटून देवाची सेवा हे देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजूच्या जेवणान वांटून घेतिली आमी सुभागी म्हज्या जेवणाक येयात कुमियाच्या वेळा आमी गायन गावया D28 562 D28 पेज 62 म्हज्या जेवणाक येयात बाबूय खोशी बसा म्हज्या कुडी रोखा खोशी रादोस जायात म्हज्या जेवणाक येयात बाबूय खोशी बसा म्हज्या कुडी रोखा खोशी रादोस जायात जेजू जिवीत तुजें जावं दे जिवीत आमचें 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 मुंडो मोडून वाटा जिवान बोलून वचा तुमी सोडो जाया दुसऱ्यांक जिवान मोडा मुंडो मोडून वाटा जिवान बोलून वचा तुमी सोडो जाया दुसऱ्यांक जिवान मोडा जेजू जिवीत तुजें जावं दे जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दे जिवीत आमचें प्रार्थुया भोव मोगाल बाप्पा दोळाईन तुवें आमची सोडवण केली तूं दोळाईन आमकां सदां सांबाळ तुज्या पुताच्या कोश्टा मोन्ना वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ हें आमी मागता क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार सर्वेस्वराक आर्गां दियात शेवटाचें गायन गावया E10 पान 202 E10 पेज 82
सर्वेस्वरा